काल सांचे 4 जाण भुरगे सावड्ड्या तोणीर जो वॉटरफॉल आसा ते वॉटरफॉलात न्हावपाक गेल्ले कडेन एकट्या भुरग्याक थंयसर बुडून मरण आयलें। तोणीर वॉटरफॉल जो आसा तो फाटल्या त्या वॉटरफॉलाचेर फाटल्या 2 वर्सांक 4 जाणांक बुडून मरण आयला, तरी पण अजून मेरेन थंय लोक वयता आनी बुडून तांकां मरण येता। हेतून इन्फॉर्मेशन अशी की काल फोंड्याच्यान 4 जाण त्या वॉटरफॉलाचेर न्हावपाक गेले विथ गायडन्स ऑफ लोकल टूर ऑपरेटर, आणि जे न्हातना 3 जाण असले त्यांच्यानी लायफ जॅकेट घातलेले, आणि एकटो जो प्रदीप कुमार म्हणून जो आसा तो रावपी नेटिव्ह ऑफ राजस्थान, बट तो खंय फोंड्या खंय रोडाच्या कामाक येयल्लो आणि ताका गोंयान येवन 8 दीस जाल्ले। त्या भुरग्यान लायफ जॅकेट घालूंक नासले, सो ताका मरण आयिल्लें। काल जेन्ना फायर ब्रिगेड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केल्लें, काळ जाल्ल्या कारणान तांकां सर्च ऑपरेशन स्टॉप करचें पडलें, आणि आज सकाळी गेल्या उपरांत तेंच्यांनी जवळ जवळ 1 वराचें सर्च ऑपरेशन करून ती बॉडी जी आहा ती रिकवर केला आणि बॉडी पोलिसांक हँडओव्हर करून पोस्टमॉर्टमाक फुडें धाडला। जेन्ना एखादो थंय मनीस मरता थंयसर मागीर तांकां फायर ब्रिगेड, पोलीस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल अशें मेळोन तांकां कितलेशेच वरांचे तांकां रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करचें पडटा। आनी तो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर गाडी पावना, त्या वॉटरफॉलाचेर चलत वयचें पडटा, जवळ जवळ 1 वर चलचें पडटा, आनी सगळे इक्विपमेंट्स फायर ब्रिगेडीचे घेवन थंय वचप म्हटल्यार खूब त्रास जाता। पण लोकांक हें कळना, कांय टूर ऑपरेटर जे आसा ते आपले इंट्रस्टाक लागून लोकांक थंय व्हरतात आणि मागीर हे लोकांक अशे त्रास सोंसचे पडटात। सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।